क्रायम ब्रांचीन शेनवारा राती ताळगांव आनी सांतिनेज IPL सट्टो घेवपी चौगांक धरले। सनरायजर्स हैदराबाद आनी दिल्ली डेअरडेव्हिल्स मॅचीच्यो फोनावेल्यान सट्टो घेतना फ्रँकी फर्नांडीस, शब्बीर सय्यद, फिरोज खान, सनीफ शेख रेड हँडेड मेळ्ळे। तांचेकडच्यान 7 मोबायल फोन, 1 लॅपटॉप आनी सुमार 12,500 रुपया पुलिसांनी जप्त केल्यात। राती उसरां चौगांकूय जामिनाचेर सोडले। सत्तरी अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आपली 13वी ब्रांच हरमला उगडटा। 17 तारखेक हरमलचे ब्रांचेचें उक्तावण दवरला। उक्तावणाक थंयचो आमदार दयानंद सोपटे आनी कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रार संजीव गडकर मुखेल मानेस आसतलो। मायनिंग बंदी उपरांतूय बँकेच्यो ब्रांची उगडपी सत्तरी अर्बन एखादीच आसूये म्हूण चेअरमॅन उलयला। सत्तरी अर्बनाचो चेअरमॅन ॲडव्होकेट यशवंत गांवस आनी संचालक मंडळान हरमल ब्रांचीच्या उक्तावणाची आनी एकंदर बँकेच्या वाटचालीची माहिती दिली। बँकेक सरकाराचो बेस्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी धरून बाकीचे पुरस्कारूय मेळ्ळ्यात। उद्घाटन 17 मे 2018 4:30 दवरला। उद्घाटन आमचे MLA श्री दयानंद सोपटे यांच्या हातात ते चीफ गेस्ट आसले आणि त्याशिवाय स्पेशल इन्व्हायटी म्हणून संजीव गडकर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा पणजी, कारण दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॅनेज सोसायटी अँड प्रॉफिट मेकिंग सोसायटीज खूप आहा, पण खरंच प्रॉफिट करता की ना हे जर कळ्ळें जाल्यार ही सोसायटी आमची बरें काम करतात। आणि सगळ्या दृश्टीन आमचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आमी पळयलें, बँक आमचे जर सिटेट जे केल्ले आसा ते कॉम्प्युटरायज आसा, ऑनलायन आसा, सगळ्यो AC ब्रांचीज आसा आणि सगळ्यांचें काम जे आसा ते सगळें प्रॉफिट मेकिंग आसा। म्हणजे एखादी ब्रांच आमची आमी सुरू केली आनी लॉसान गेली अशें ना। ही आमची 13वी ब्रांच सुद्दां त्याच पद्दतीन चलतली आनी बरें उत्कर्श जें आसा आनी सत्तरी अर्बनचें नांव जें आसा ते परत एकदां मोठ्या हेजेर व्हरपा खातीर प्रयत्न करता। आनी हांव सगळ्यांक एक आव्हान करता की 17 तारीख जे आमचें उद्घाटन जातलें हरमल ब्रांचीचें, ते ब्रांचीच्या उद्घाटनाक सगळ्यांनी शुभेच्छा दिवच्यो आनी जेंकां शक्य आसा तांणी प्रत्यक्ष थंयसर येवचें अशी सगळ्यांक विनंती। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने। आता पळोवया गोंयच्या सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो। कश्टी चौगुले मायनी वेले कामगार दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकाराक मेळ्ळे। मायनिंगाचेर तोडगो काडचो म्हूण तांची मागणी। तातूंतल्यान स्वाभाविकपणान कारण तेंचे सगळ्यांचे बरेच जाणांचें आयुश्य जें आसा तें अख्खें कुटुंब जें आसा तें सगळें हेचेर अवलंबून आशिल्ल्या कारणान त्यांच्या मनान निश्चितपणान भंय आसा आनी म्हणून त्यांनी आतां निवेदन दिल्लें आसा आनी त्या निवेदनाच्या माध्यमांतल्यान त्यांनी सरकारान हेच्या संबंधांतली योग्य ती बेगीन कारवाय जी आसा ती करची। हो प्रश्न जो आसा हो सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाक लागून खरें म्हणजे तयार जाल्लो आशिल्ल्या कारणान 7 फेब्रुवारीच्या निर्णयाक लागून म्हणून हेच्या संबंधांतले गोंय सरकार आसत, केंद्र सरकार आसत, आमचे प्रयत्न जे आसात हो प्रश्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान हे आमचे चालू आसात। आमी जे मायन वर्कर्स आसात त्या मायन वर्कर्सांनी साऊथ गोवा MP आसा ताका निवेदन दिल्लें आसा की ह्यो ज्यो गोंयच्यो मायनी आसात त्यो बेगीन तांचे लीज जे आसा ते दिवचें आनी बेगीन मायनिंग सुरू करचें। मडगांवां लायटीचे अंडरग्राउंडाचे उरिल्ले कामाची आमदार दिगंबर कामतीन बुन्याद घाली। हे काम पुराय जाले उपरांत मडगांव शहरात पुराय अंडरग्राउंड केबलिंग जातले। आज एक अत्यंत महत्वाचो प्रोजेक्ट मडगांव शहराच्या दृश्टींतल्यान आमी सकाळी लॉन्च केला आणि तो म्हणजे मडगांव शहराचो थोडोसो भाग, एक 15% भाग हो अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचो उरिलो। कित्याक जाल्यार त्या भागाक सप्लाय जातालो कोकण रेल्वेचें जें सबस्टेशन आसा, जो ट्रान्सफॉर्मर शांतीनगर, नावेली त्या बेल्टाक सप्लाय करता, तोच ट्रान्सफॉर्मर आकेंबायस, रावणफोंड आनी थोडो पार्ट ऑफ कोलमोरोड हांकां सप्लाय करतालो। आता ते टेंडर काडिलें फाटीं, हे 24 कोटीचें टेंडर आसा, 24 crores हांव तुमकां हे दिता रिटर्न, आनी तातूंत भितर थोडे लेफ्ट आवट एरिया ऑफ फातोर्डा आनी लेफ्ट आवट एरिया ऑफ मारगांव अशें म्हणून ते कंबायन टेंडर आसा। तातूंत मडगांवची एरिया आसा ती आकेंबायस, रावणफोंड आनी कोलमोरोड, पार्ट ऑफ कोलमोरोड। आज सकाळी आमी कोलमोरोडार ह्या प्रोजेक्टाचें नाल्ल फोडून उद्घाटन केलें। ऑलरेडी केबल घालपाक कॉमेस केले। तुम्ही मडगांव जर सबस्टेशना कडेन पावत, मडगांव सबस्टेशना वयल्यान रिंग रोडा वयल्यान जे केबल घालता ते केबल दॅट इज अंडरग्राउंड केबलिंग फॉर दॅट एरिया। म्हापसा पालिकेन पयलेच खेप कामगार दिन मनयलो। ह्या वेळार आमदार ग्लेन टिकलो आशिल्लो। प्रत्येक
5वा मधुमेही हा भारतीय असणार आहे. तर हे सगळं कशामुळे होतं तर बदलत्या जीवनशैलीमुळे. विटामिन्स, मिनरल्स, फॅट्स म्हणजे आपल्या आहारामध्ये कर्बोदके, चरबीचं प्रमाण, प्रथिने, जीवनसत्व हे सर्वांचा समावेश हवा आहे. योग्य प्रमाणात खाल्लं तरच तुमची ताकद टिकून राहणार. तुमची प्रतिकार शक्ती जी असते, इम्युन पॉवर, इम्युनिटी, जंतूशी लढण्याची जी शक्ती असते. I would like to thank all of you for coming here and made all of us happy. आज पहिले पाठ आमचे म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल लेबर डे सेलिब्रेट केला. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन बागा दर्यावेळेर ग्लो बोर्डाचे उक्तावण केले. ह्या बिचाच्या सोबीतकरणाचेर खंय ताचे लक्ष आसा. आणि हो अराउंड 3 मीटर जागो जो गव्हर्मेंटाचो आहा, म्हणजे some is left by the retreat center and around 3 meter yes otecher around 1.5 meter is left by your center. So पयलो रिट्रीट सेंटराचो डायरेक्टर तेका देव बरें करूं म्हणटा की तेणे आमकां जागो दिलो आनी आमकां ही वॉल ब्युटिफाय करपाक दिली. And we will complete this wall right up to the on top and this side also in front because it has to look similar. आयज दोनूय पंचायती फुडें सरून तांक CSR पणे एक्टिविटी हेल्प करून आयज आरपोरा पंचायत इतलें ब्युटिफूल हांगा आमकां एक सुवात तयार केल्या. तशीच कालांगूट पंचायतीन आमी बरोबर आमी आरपोरा रावन हो एक बोर्ड घातला आनी त्या बोर्डार तुमी आयज पळयतल्यात बागा बीच म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.